जी कारण तुम्ही आजी पयलीं उलयल्या तुम्ही चर्चा केल्या बट फायनली इट हॅज कम टू दिस आणि आज तांचोय तो आर्ग्युमेंट आहा की दक्षिणेक जर मतां पयलीं जाल्यार तांणी बीजेपीची मतां काडली बीजेपी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मतां काडली आणि उत्तरेक जर पयलीं जाल्यार तांणी ऑन अ फेस ऑफ इट जे मार्जीन दिसता श्रीपाद भाऊचे इट लुक्स लायक दे हॅव टेकन सबस्टेन्शियल काँग्रेस वोट्स. सी बेसिकली कोणाची मतां काडली आनी खंय गेली तो प्रश्न ना म्हज्या कोतान ताजी वोटाची पर्संटेज जी आसा फ्रॉम असेंब्ली टू नाव हॅज कम डावन टू 7%. ताजी आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू सी वेर ही हॅज अगेन गॉट वोट्स वेर ही एक्चुली हॅड गॉट वोट्स. ज्या जाग्यार तांकां मतां पडलेली थंय सगळ्याक कमी पडल्या आनी ज्या जाग्यार ताका केन्ना पडूनाशिल्ले थंय ह्या फावट मतां पडल्या. That means the frustrated voter who didn't want to vote on either side has voted for him. And yes, of course, you can't neglect him completely. But I always say, and हांवें ताका तेन्नाय सांगिल्लें, हांवें इनफॅक्ट आमची डिबेट तुज्या समोर जाली तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की let us come together. See, जर तुका You are still saying that. I'm still saying that, see, because see, you have to have the best forces together. And he may be a small part of that force. If we can join hands and we can continue this alliance together, why not? आज विरेशाची वाट लागली. विरेश ज्या जाग्यार तिसऱ्या पोझिशनार पडलो म्हणजे विरेशाचें फ्युचर कितें हो मोठो प्रश्नचिन्ह आज विरेशाचेर उत्पन्न जाला. हें म्हाका दिसता ताणें एज अ लिडर ही शुड हॅव अंडरस्टूड. ही इज अ पार्टी प्रेसिडेंट. ही शुडंट हॅव कंटेस्टेड दिस इलेक्शन. केन्ना केन्ना जाकली म्हूण सवा लाखाची आसता. बट वेदर विरेश कॅन फेस दॅट इलेक्शन ऑन आरजी टिकेट नेक्स्ट टायम? नो, बिकॉज वोटर वील ऑलवेज लूक एट हिम विथ डाउट की हाका तिसऱ्या पोझिशनार रावला कसो परतो येतलो काय म्हणून. सो इफ यू आस्क मी, RJ's entire this political campaign was funded for sure because 40,000 ना म्हणून जो रडटालो तो अचानक हे इलेक्शन लढला. So I completely doubt the intentions behind fighting these elections. But if better sense prevails and he feels that there should be some change and he wants to show that there is a love for Goa that he feels and he shows that he has love for Goa and Goans, why not? आमच्या बरोबर तो म्हणटा रिजनल पार्टी सांगायचो आसा न्ही. गोवा फॉरवर्ड आसा. गोवा फॉरवर्ड आसा. गोवा फॉरवर्ड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स.